पयलीं थळाव्या लोकांक विश्वासात घेवन सरकार IIT खातीर सुवात निश्चित करतले. मागीर ह्या विशीं प्रस्ताव मंत्रिमंडळा मुखार दवरतले. लोकांक विश्वासात घेतल्या बगर कांय जावचें ना म्हूण मंत्री लोबो उलयला. RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार. Your government has said that they are shifting IIT. तुमचें म्हणणें कितें आहा? Because some are saying सांग्या येवचें, त्या future. See, I feel that no MLA should comment that हिंगा येवचें आनी थिंगा येवचें म्हणून. I feel that जी कमिटी चीफ मिनिस्टरान नेमपाक लायल्या आतां technical committee, they will do a study on IIT and give report to chief minister. He will discuss, chief minister will discuss with the cabinet, take approval from the people also. आता जर तूं उमके विलेजीन येता, MLA and villagers have to agree. Though it will be outskirts of the village, but finally the infrastructure from the village only will be used, no? Roads astele and kide astele. So let the villagers be taken into confidence and then let it come for the cabinet for the decision. What will happen if people come on roads for each and every project? See, IIT is a good project. It's going to be a feather in the cap for Goa. But where it should be established is a thing to study for the expert committee, which will be appointed now. And the villagers have to be taken in confidence. आयज बसून कितें जाला, काणकोण villagers objected, Malauli villagers objected. So everywhere villagers are objecting. Villagersank पयले कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आहा आनी तांकां सांगपाची गरज आहा बाबा तुमकांय हितून कितें बेनिफीट आसतले पळय. जो तर विलेजर्सांक बेनिफीट आसलें जाल्यार विलेजर्स वील डेफिनेटली अलाव. पण हे गव्हर्मेंटान पयलें करूंक जालें न्हू सर? सी, स्टडी करतना पयलीं कळना की हिंगा जागो आहा पूण विलेजर्सांचें मत कितें तें पयलीं कळना. आतां विलेजर्सां कडेन पयलें वचप हें म्हाजें मत आनी चीफ मिनिस्टराचें मत तेंच आहा, गव्हर्मेंटाचें मत तेंच आहा. कॅबिनेटान आयज तें डिस्कशन जाल्लें आहा विलेजर्सा कडेन वचपाचें म्हणून. खंयचे सायडीचेर वयता म्हणजे खंयचे वॉट एवर इज बींग द कमिटी वील डिसायड. कमिटी जी डिसायड करतली जागो आफ्टर स्टडींग द होल थिंग तेजे उपरांत विलेजर्सां कडेन वचप.